वो गवर्नमेंटाचो टॉयलेट न्हू वो गवर्नमेंट टॉयलेट न्हू म्युनिसिपालिटी का पंचायत हाँ दोन वाटी करून ठेवल्या चला तुम्ही चला मेडिकला व्हरपाक हांव येता त्या गाडयेन चल गो तू बस गो तू आमच्या वांगडा या तुमकां खबर आसा न्ही कुंकळे पुलीस स्टेशनार आमी एक FIR करची म्हणून जिद्द केली आनी हांव जेन्ना थंयसर गेले एक दोळे दिश्टी पडनासलेली एक 50 वर्सांची जी बायल आसा त्या बायलेक त्रास करता तेजो भाव आनी भावाची भुरगीं सगळे बायल भुरगीं सगळीं त्रास करता आनी तो भुरगो जो आसा तो कॉन्सुलरी बी आसा आनी एडवोकेटाचे हे बी शिक्षणूय घेता कळ्ळें तुमकां न्ही आतां ही शांती हेणे आपल्या भयणीचे हाल जाता भयणीक आपल्या टॉयलेटीक बसोंक मेळना अशें म्हणून तिणी म्हाजे कडेन कंप्लेन केली मागीर तेज्या उपरांत हांव थंय वचून पळयलें डायगो PI आमकां बरो हेल्प केलो आतां ते पयलीं सांगतले तुमकां कितें जालें काल 15 दीस जाले ते पडल्या म्हाजी भयण सुमित्रा आनी पयलीं तिची केस करून पयलीं सांगून पळयलें नंतर मागीर ते पडल्यान 15 दीस जाले ताका दोतोरागेर व्हरपाक कोणेच नाही केलें ना मागीर हांवें कारां मॅडमी कडेन सांगलें अशें जालां तें पडलां मातशें म्हाका हेल्प कर पुलीस स्टेशनार गेली पुलीस स्टेशना वयल्यान ताका पुलीस मार्फताचेर व्हरून मागीर GMC गेले GMCंतल्यान केस करून हाडले आनी संडास आनी सगळें तेजी कितें करपा खातीर मॅडमीन म्हाका हेल्प केलो आनी संडासा आतां केला तेणी पूण सद्या प्रॉपर्टी आनी सगळें म्हाजें भयणी न्याय दिवचो आनी जाता तितली बेगीन पावचे न्याय दिवचो जाता तितली बेगीन करून दिवचे प्रॉपर्टी आजून पर्यंत ताका वाडना मिळना वयल्यान वाडटा म्हूण लोकांक सांगूंक भोंवता आनीक हांव म्हणटा कॉम्प्रोमायज करया म्हणून हांव कॉम्प्रोमायज करपाक तयार ना प्रॉपर्टी कितें पळय आसा न्ही ती ताका दिवची आनी ताका कोण पळयता तो पळोवचो पळय कितें आसा खबर आसा हेणे जेन्ना कंप्लेन दिली आमी पळोवपाक गेले डायगो PI आसा त्या डायगो PI आसा खबर आसा तेजे कडेन जेन्ना हांवें कंप्लेन केली ताबडतोब डायगो PI पुलीस दिले तुज्या घरा कडेन गेले ते चेडवाक आमी व्हेले ते तुमकां आमी फाटल्या भायर दाखयले पण एक आंधळे भुरगें जाका दिश्टी पडना ताका टॉयलेट वापरूंक दिना तेज्या बापायची प्रॉपर्टी तर ताका खावपाकूच दिना पूण ताका गव्हर्मेंटान दिल्ली टॉयलेट सुद्दां ताका वापरूंक दिना म्हणजे केदो व्हडलो अन्याय करता गुन्हो करता तो पळया आनी तो कॉन्सुलर खंय आनी वयल्यान आदोगाती शिकता खंय अरे तेज्या बापायचे ताका खावंक दिना गव्हर्मेंटान दिल्ले बी खावंक दिना असले कसले राज्य तुमी करता बापायचे पयशे आसतात ते चेडवाक खावपाक दिना आनी ते आंकवार आसा कित्याक ताका दोळ्यान दिश्टी ना पडना कडे आनी लोकांक जे सांगता आमी ताका जेवण वाटा हें करता तेणे डडडडीत म्हाजे कडेन व्हिडियो केला पूण हांव ते दाखोवंक शकना कित्याक म्हाका लज म्हणटा ती कोणाची काडपाची ना हांव तांकां व्हिडियो मार्फत सांगूंक सोदता FIR केल्या तुज्या नांवान FIR केल्या हो FIR करचो न्हू म्हणून तेणे पुलिसांचे डायगोचेर दबाव हाडलो इवन म्हाजेर दबाव हाडलो इवन हांवें व्हिडियो केला तो डिलीट करचो म्हणून म्हाजेर दबाव हाडलो पण हांवें कोणाचें आयकलें कित्याक कायद्यान जे त्या बायलेक मेळोंक चेडवाक मेळोंक जाय आसलें ते मेळोंकूच जाय ते म्हणजे काय दुस्मान न्हू तुजे मेले आते ते तुजी भयण ती ताका तुमी हें करिना गव्हर्मेंटान दिल्लो संडास तुमी दिना आतां इतले सगळे आमी खटपट केल्या पर्यंत ज्या ताका डायगोन सांगलें तूं साफ कर आनी पयलीं दी ताका ना जाल्यार FIR करतलो तरी सुद्दां आनीक खुबश्यो गजाली आसा आनी ताकाच लागून हें जालां तेजी भावाची बायल आसा धाकट्या भावाची तिनी बी आमकां कंप्लेन दिल्या ताराक आपयले म्हणटा आमकां अशें करता लज करता म्हणून तिका बुरश्यो गाळी मारता ह्या भयणीक थंय वचपाक दिना ही लग्न जाल्ली भयण तिका थंय येवपाक दिना म्हणजे बापायन कितें आसा तें आमी चौग जाण भाव आसा तेंच्यांनी वांटून घेवचें म्हणटा 2 जाणांनी वांटून घेतल्या तिसऱ्याक बावड्याक गुड्ड्याक उडयला तेजे छप्पर तुटलेले आहा खंयचे आनी कितें मोडलेलो वासो मोडलेलो आहा ते सगळे जाले ताका रिपेर करूंक दिना तोंडान सांगता कर म्हणून आनी हात घालून गेले जाल्यार पुलिसांक आपयता आनी म्युनिसिपालिटीक आपयता असले नखरे करता आतां ही FIR केल्या तेज्या नांवान आतां तेजेर डॉमेस्टीक वायलन्सूय केस घालतले हांव देव बरें करूं म्हणटा डायगोचे सगळे स्टाफांक तशेंच आमचो कोण SP आहा तो संतोष देसाय DYSP आमचो
सिद्धार्थ हांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमी प्रेशर घातलो तेंचेर आनी तांकां कायदो दाखयलो. ह्या कायद्या खाली तुमी तांकां अरेस्ट करचोच पडटलो, FIR करचेच पडटले अशें म्हणून आमी तांकां घाल्या. आज FIR जाल्या. आमी लेट येयली कित्याक ते सकाळच्यान भोंवता, ताका घेवन हॉस्पिटलान बिस्पिटलान स्कॅनिंग कर, ताका कितें गव्हर्मेंटा कडसून कितें पयशे मेळटा त्या पयशाचेरूच ते जगता, आपल्याक वखदां पाणीक मेळटा. तूं कॉन्सुलर जावन जर लोकांक हें करता, झेत मारता आनी घरान तुजी ही परिस्थिती म्हणजे तुमी पळयात. पिया आसा म्हणून सगळी स्टाफ आसा म्हणून SP साहेबान DYSP सगळ्यांनी म्हाका म्हणून सगळें हेल्प केलो आनी देव बरो करूं. आनी हेज्या फुडें अशेंच म्हाका साथ दिवचो देवा कडेन इतलेंच मागता. पळय आतां आमी डॉमेस्टीक वायलन्साचे फॉर्म हाडून सगळें काम केल्लें आसा. ताका तोय न्याय मेळपाक जाय. तेज्या आवय बापायची प्रॉपर्टी आसा, सारकी वांटणी जावंक जाय. ते आंकवार आसा, ताका जो पळयतलो तेजे कडेन ती सद्या दवरपाचें आनी ताका मरसर ताका पळोवपाक जाय ही इच्छा आसा. खरें म्हणजे जाल्यार 3 भयणी मगो, 3 भयणी, 4 भयणी आनी 3 भाव तेंचे. सगळ्यांक वांटणी सारकी वचूंक जाय. ना म्हणटा हेका मेळना तेका मेळना अशें करून दोगूच जाणांनी सगळीं नाटकां केल्या आनी आपले आपले पोट भरून गेल्या. आनी तो आदोगाद शिकता पळय तेजी दादागिरी दाखयता. अरे तूं आदोगादी शिकला तो कित्याक लागून लोकांक न्याय दिवपाक आनी तुज्या घरान अन्याय करपाक. असल्यांनी तुजेर बार कॉन्सुलान बी जर कंप्लेन केली तूं वयतलो आनी ते कशें आहा ब्लायंड आहा म्हणजे दिश्टी पडना तसले भुरगे आसा. मागीर तूं नखरे करतलो. आतां कॅमेरे लावपाचें झेत खंय केला म्हणून आयकता हांव. आनी आमकां इतले सगळे दायगोन खरेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा. जर ताका जर FIR करूंक नासलेली जाल्यार त्या चेडवाक हांव खरें म्हणजे जाल्यार आझाद मैदानार व्हरतले असले, थंय बसतले असले आनी न्याय मेळटा. अजून वेळ गेल्ली ना. अजून दायगोन फक्त FIR केली म्हणून जायना. तेज्या भावान बी त्या प्रॉपर्टीचे तितलोच वांटो ताका मेळोंक जाय. बरोबर डिवायड जावंक जाय. सगळ्यांक सारकें मेळोंक जाय तरूच. ना जाल्यार फुडल्या फावटी हांव सगळ्यांची नांवां घेवन लज काडटलें. मागीर म्हणू नाका हांवें लज काडली म्हणून. मागीर म्हणू नाका हांवें लज काडलें म्हणून. आनी म्हाजेर दबाव हाडपाचो प्रयत्न करूंक ना. हांव म्हाका मागिना ती प्रॉपर्टी. तुजे आते आसा पळय तेकाच. आनी एका भावाच्या चेडवाक तुवें दवरला तेजे सगळें खावंक जाय म्हणून तेंय म्हाका खबर आसा. भयणीचे चेडू पळय तुवें दवरला तेंय म्हाका खबर आसा, कळटा आमकां. पण मरे कितें आसा जाणा, तुमी पळय दाखोवपाचे दात आनी चावपाचे दात दाखयता पळय ते म्हाका तरी दाखोव नाका. आमकां सगळें कळटा. आनी आतां ही तुमकां सांगलें न्हू आमी हें केलें म्हणून. 6 तारखेक FIR जाल्या. 6 तारखेक FIR जाल्या. आतां चार्जशीट बी सगळें जातलें. ऑलरेडी सगळे स्टेटमेंट सगळें जाल्लें आसा. खरें म्हणून जाल्यार न्ही अशें प्रॉपर्टीक लागून अशें जांकां दिश्टी पडना, जे हातपांय लुले आसा तांकां खरें कायदो वेगळोच आसता. पुलिसांनी ते समजून घेवंक जाय. आज दायगोन ते समजून घेतले आनी म्हणूनच तिका न्याय मेळपा सारको जालें. बरें दिसलें. खुबशे लोक दबावा खाली येता आनी कांय करूंक सोदिना. पण दायगोन हें काम केलें, बरें करून दाखयलें. आमकां जाय फुडलेंय पावल आमी बरी उखलतली आनी आमकां तेणें सपोर्ट करपाचें. कित्याक ते बाबड्याक घेवन म्हणजे तें लग्न जावना, वयल्यान ताका भुरगीं कसलें कांय ना. तेका जे व्हडले तुमची प्रॉपर्टी बना कितें मेळटा तेजो वांटो आपले खातले. सरकाराचे 2000 येता तितून ताका तेजे आपलो गुजारो करता ते. ताका इतले गोटे वाडपाक तांकां जायना. असले हाल करता. आनी आतां खंय तांकां लज दिसता. ते टॉयलेट तुमकां हांवें दाखयला तो सरकाराचो टॉयलेट. थंयतून बसपाक ताका दिना आनी भायर वचून रस्त्यार ते जंगलांनी वचून ते भुरगे थंयसर क्रिकेट खेळटा. थंय ते पर्सा कडेन बसता. ती तांकां लज दिसना. आतां ते इतलो आमी प्रयत्न केला म्हणून तो टॉयलेट ओपन करून दिला ताका लागूनय तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. करूंक ना अशें म्हणून न्ही, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. पण फुडलेंय पावल उखलतना सारकें वेवस्थीत उखला आनी बरे भशेन त्या चेडवाक न्याय दिया. इतलेंच आमचें मागणें. कळे पुलीस स्टेशनार बसोन पुलिसांक धमकी दितालो मरे. दाराक आत्ता हाड, भितूर घाल, भायर घाल करतालो. तुमचेर SPCचेर कंप्लेन करतलो, हें करतलो तें करतलो. हांव कॉन्सुलर, हांव आदोगाद अशें म्हणून धमकी दितालो मरे. कायद्याक सगळें भाजून खाता आनी व्हडले झेत मारता. आतां तुका हांव खंय खंय व्हरता तें पळय. कळ्ळें मरे. म्हाजे कडेन झेत मारनाका. हांव भोटे न्हू.
कळ्ळें न्हू एक आंधळे जाका दोळ्यान दिश्टी पडना असल्या बायले चेडवाक तो इतले त्रास करता आनी कायद्याचे छेत मारतलो आनी आमकां त्रास करतलो हे रे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.